सकड वीक्षकांक नमस्कार. आव सीए सुकन्या विकामत विश्व कोंकणी केंद्राच्या समस्त वीक्षकांक ह्या सरणीच्या आयची कार्यक्रमाक हाव प्रीतीनं स्वागत करतस. इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटन्सी ऑफ इंडिया हांनी नोव्हेंबर 2024 अंतू सीए फायनल एग्जामिनेशन कंडक्ट केलेलं असं हंत सीए साधकी जाऊन आमक मेळ्ळाची सीए कीर्ती प्रभ तुमके हांव स्वागत करतस. थँक्यू. हंगेल ಕಿರು ಪರಿಚಯ ದಿವಚಾಕ ಅವ ಇಷ್ಟು ಪೌತ ಹನ್ನಿ ಮೂಲತಃ ಕಾರ್ಕಳ್ಚಣ್ಣಿ ಹಂಗೆಲ ಆನು ಎಂ ನರೇಂದ್ರ ಪ್ರಭು ಹನ್ನಿ ಆಂಟರ್ಪ್ರನೂರ್ ಜಾವನ್ ಅಸಾಜಿ ಹಂಗೆಲೆ ಟೀ ಪೌಡರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂ ಜಿ ಪ್ರಭು म्हणू कारकाळ अंतू कोर्न असाची. तशीची हंगेलम्मा एम नंदिनी प्रभू म्हणू हन्नी होम मेकर जावन असाची. हंगेल अक्का लक्ष्मी नायक हन्नी आर्किटेक्ट जावन असाची. तशीची हंगेल बावजी अनिल कुमार नायक हनी इंजिनियर जावन असाची. हनी हंगेल स्कूलिंग श्री भुवनेंद्र हायस्कूल आणि PUC भुवनेंद्र PU कॉलेज अंतू केलेलं असं. आणि BCom बेसेंट ट्युनिंग कॉलेज मंगळूर अंतू कोण कामांत राव अंतू आर्टिकलशिप केलेलं असं. कीर्ती प्रभू तुमका फर्स्ट जावन हांव अभिनंदन सांगतास. धन्यवाद. तशीची तुमगेला 26 अंतू 11 o'clock रिझल्ट आयला. कशें आशिल्लें तुमगेल फिलिंग? तेदनु भारी खुश जाल्लें. थ्रू आउट द डे हांव लेखिल्लें हांव पॉझिटिव्ह जावन आसुनू रिझल्ट पॉझिटिव्ह येता म्हणून. बट 10:30 म्हणटान आनी अर्द गंटा आसा म्हणटान तांची टेन्शन चड जाल्लें. मागीर 10:50 इतल्याक रिझल्ट अनावन्स जाल्लें पळोवन सक्सेसफूल म्हणून पळोवन भारी खुश जाल्लें. आनी म्हाका सांगलें तांकांय खुशी जाली. सो त्या कीर्ती प्रभू सुकून सीए कीर्ती प्रभू एक ट्रान्सिशन बदल अमेझिंग जर्नी. वय वय खंडीत. बट तुमका सीए जाव का म्हणू आता 10th नंतर याची फील्ड चूज करका म्हणू कशी तुम्ही कॉमर्स घेतलाय? वय हांव 10th तर हांव MBA कोरका म्हण लेखिल्लें. मागीर 10th एग्जाम्स तरी CA कोर येता म्हण दिसलें. मागीर म्हगे ल्हान एक कझीन आशिल्ली CA श्वेता पै म्हणून. तीन म्हाका मस्त ती म्हगेली इन्स्पिरेशन बदल म्हणका जाल्यार. आनी तीन म्हाका सांगलें हांव CA इज बेटर दॅन MBA म्हणून. सो तेन्ना देखून हांव लेखिल्लें CA करूं का म्हण तशें कंटिन्यू केलें. मागीर आता सीए कोरका म्हण लेखतरी तुम्ही सेल्फ स्टडी केली की नातला कोचिंग घेतली की खंयची ऑप्शन बेटर म्हण तुम्ही सांगताची? हांव CPT आनी इंटराक हांव कोचिंग घेतिल्लें. फायनल्स येत तरी हांव आर्टिकलशिप जाता आसतना FR आनी ऑडिट स्टार्ट केलें कोचिंग पळोवच्याक व्हिडियोज लेक्चर्स. मागीर विंगड पेपराक म्हाका अशीच एक इंट्रोडक्शन मेळचे खातीर हांव FR आनी ऑडिट घेतलें. एक फेमिलियरिटी मेळटा सब्जेक्टा विशयारी म्हणून. ताजे मागीर हांव युट्यूबांत फ्री लेक्चर्स आसता ते रिसोर्स यूज केले. प्लस हांव एक कोचिंग घेवका की नाका म्हूण म्हळ्यार म्हगेल एक्सपिरियन्सा प्रकार हांव कशें केलें म्हळ्यार फॅकल्टी लायक बुक्स घेतिल्ले. सो त्या म्हाका रिविजनाक हेल्प जालें. इवन दो हांव इन्स्टिट्यूट मॅटेरियल पळयलां लास्ट डे रिविजन ऑर सेकेंड टायम थर्ड टायम रिविजनाक म्हाका तांगेल बुक्स मस्त हेल्प जाले. म्हळ्यार तुम्ही सेल्फ स्टडीये कडेन प्लस बुके हाडयाची लायक दोन्ही मिक्सचर ऑफ दॅट इज बेनिफिशियल म्हणजे. बट एक स्टार्ट करतना खंयची फॅकल्टी म्हूण एक शुअर जावन घेवका म्हळ्यार सेल्फ स्टडी की कोचिंग जाल्यार कोणा लायक युट्यूबान तान डेमो क्लासेस दिताची. सो त्या पळोवन डिसायड करूं. म्हळ्यार फॅकल्टी मस्त इम्पॉर्टंट जाता. वय म्हळ्यार खंयची बुक रेफर करताची कोणा लेक्चर्स घेता ते मस्त इम्पॉर्टंट. ओके. तशीची आता आम्ही CA म्हणताना इट्स अ लॉंग पिरियड. 6 months घरा बसूका जाता वाजूका जाता मस्त ऑब्स्टॅकल्स येता म्हळ्यार येता सोशल मिडिया आसपुरो फंक्शन्स आसपुरो. सो त्या पुरा तुम्ही कशी ओवरकम केले कशी मॅनेज केले CA स्टडीज आवट? फंक्शन्स पूण हांव अटेंड करनाशिल्लें पूण देखून सोशल मिडिया हांव साधारण 4 वर्स देखून इंस्टाग्राम आनी बंद करनाशिल्लें. सो जाल्यार तुमकां सोशल मिडिया तितले इफेक्ट पडले. वय बट हांव युट्यूबांची डिस्ट्रॅक्ट जाता तशें म्हळ्यार विंगड व्हिडियोज येता तशें हांव हाचे क्लासीस पळयता न्हय म्हाका विंगड डिस्ट्रॅक्ट जाता तशें. सो त्या हांव रिविजन टायमार फोन स्विच ऑफ करून दवरता तशें. सो तशें केल्लें. ओके. मागीर टायम मॅपिंग इम्पॉर्टंट. ह्या 6 months तूं बसून वाजिताना ह्या सब्जेक्टाक इतले टायम म्हणून दवरका जाता. सो तुमी कशी म्हणटाची खंयची सब्जेक्टाक चड टायम दिवका जाता आमी? तेंची एक वेळा फेमिलियरिटी घेवची तरी घेता आसतना तुमकां कळटा कितले टायम अलॉट कोर येता म्हूण. फॉर एग्जाम्पल ऑडिट तसल पेपराक मस्त अटेन्शन जाय. सो
ताका चिके चड टायम दिवचे चांग हांव ते एवरी डे वाजयत आशिल्ली सो दॅट म्हाका म्हळ्यार ऑडिट एक सब्जेक्ट कशी म्हळ्यार चिके बाय हार्ट कोरका एक्झॅक्ट आन्सर्स बरोवका सो म्हाका ते बाय हार्ट करचा जायना देखून हांव डेली वाजयत आशिल्लें ते एक सब्जेक्ट मला तुमकां ऑडिटची के कष्ट मला ओवरऑल कंपेर करताना एक ऑडिट टफेस्ट सब्जेक्ट म्हणायचं ओके ताका स्पेशल प्रिपरेशन जावका जाता मला चिके डेली चड अटेन्शन जाय जाता त्या एक सब्जेक्टाक ओके आता एग्जाम अपुल दिवस एक दिवस रज मेळची 1.5 डे मिळता त्या प्लॅनिंग कशी करता आशिल्ली प्लॅनिंग अ डे इज व्हेरी इम्पॉर्टंट बिफोर दी एक्झाम त्या कशी करता आशिल्ली हांव कसं केलं म्हळ्यार हांव प्रिपेर करतनाची एक क्विक नोट्स म्हूण एक केलेलें म्हाका एक खंयची कश्ट दिसता एक टॉपिक की एक सेंटेन्स इवन अ सेंटेन्स वीच आय फील डिफिकल्ट तें हांव तातूंत बरयत आशिल्ली एवरी पेपराक एक बूक केल्लेलें सो त्या म्हाका 1.5 डेजाक मस्त हेल्प जालें इवन प्रॅक्टिकल पेपर्साक क्वेश्चन नंबर्स आनी नोट करून दवरून ते हांव लास्ट डे त्या एक प्रिपेर करून वचचें तशें करता आशिल्ली म्हळ्यार वाजिता आसतना नोट्स केल्यार मस्त हेल्प जाता 1.5 डेजाक कशी कोरका तशी एक नोट्स प्रिपेर करचे चांग इवन दो आमगे लागीं रिविजन विडियोज आसा आमगे लागीं कन्सायज्ड बुक आसत आमगेले एक हँड रिटन बुक आसल्यार ते मस्त हेल्प जाता रिविजनाक ओके मागीर आतां आर्टिकलशीप 3 years मॅन्डेटरी करता जाता CA म्हणटाना सो त्या आर्टिकलशीप पिरियड तुमगेले CA फायनला हेल्प जाले मागीर प्रिंसिपलास पुरो तुमगेले तेची फ्रेंड्सास पुरो कशी हेल्प केली तुमकां म्हाका आर्टिकलशिपाचे मस्त एस्पेक्ट्स म्हाका फायनल्सांत हेल्प जाला स्पेशली डायरेक्ट टॅक्स आनी इनडायरेक्ट टॅक्स विंगड FR आनी ऑडिटा समेत त्या केलो एस्पेक्ट्स मस्त हेल्प जाता आमकां कामतान रावांतू आमकां बॅलन्स शीट पुरो मॅन्युअल कोरका आशिल्लें सो त्या म्हाका FRांत मस्त हेल्प जाल्लें तशी सो आर्टिकलशीप पिरियडान ते डायरेक्ट टॅक्स इनडायरेक्ट टॅक्स आमगेले फायनलाक हेल्प जाता वय खंडीत हेल्प जाता तशीची आतां तुमी BCom केला म्हणल्यार बेसेंट कॉलेजा सो ಕೆಲವು ಜನ ಮಂತಾಚಿ 3 ವರ್ಷ ವೇಸ್ಟ್ जाता BCom कोरनु म्हणून तुमगेलो अभिप्राय कसा ना BCom फाउंडेशन जाता CA फायनल्साक वय डेफिनेटली जाता इत्याक म्हळ्यार एक एक्चुली करिक्युलम वायज आमकां CAन तशिले पोर्शन आसचे एट अ बेजीक लेवल बट एक क्लासरूम कायंड ऑफ एनवायरमेंट जाय म्हण जाल्यार BCom करचें एक लायक ऑप्शन म्हण म्हाका दिसता प्लस आमकां एक डिग्री आसता वय म्हळ्यार BCom विथ द CA कड्याची तेदना फाउंडेशन आनीक स्ट्रॉंग जाता तेद एक कॉन्टॅक्ट्स मेळटा लेक्चरर्स मेळटाची सो तेद एक एक्सपोजर चड मेळटा म्हण म्हाका दिसता इवन दो आतां इन्स्टिट्यूट कॉन्फरन्सीस आनी कंडक्ट करता बट जाल्यार एक आमकां क्लासरूम एनवायरमेंट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट तशी BCom केल्यार लायकची म्हळ्यार फ्रेंड्स मेळटाची कॉन्टॅक्ट जाता तशी BCom करची लायक वय मागीर आतां CA वाजिता आसतना सेल्फ डावट येता लायक आमगेले जत्तगिनागी एग्जाम कशी येता म्हळ्यार त्या जेन्ना तांणी सांगता आसताची एग्जाम टफ CA टफ म्हणून त्या कशी ओवरकम केला त्या एक स्ट्रेसफुल सिच्युएशन हांव एक्चुली स्कुला देखून एक एवरेज स्टुडंट आशिल्ली सो हांव मिगेला श्वेता काला निमगितना म्हज्यान जाता हांव फेल जाल्यार कसं करचें म्हण तिगेला निमगेलें तेन्ना तिणें म्हाका सांगिल्लें तूं फेल जाता म्हूण प्रिपेर केल्यार डेफिनेटली तूं फेल जाता बट तूं पॉझिटिवली तूं प्रिपरेशना वेळार हांव CA जावका म्हाका ह्या क्लियर कोरका म्हणून प्रिपेर केल्यार डेफिनेटली सक्सेस मेळटाची म्हण सो त्या हांव केन्नाय रिमायंड करता सेल्फ डावट येवचें खंडीत आय थिंक एवरी CA स्टुडंट एक पॉयंटार सेल्फ डावट येता सो त्या ओवरकम करचें एक चॅलेंज तांतूची बट तुम्ही म्हणलं मोटिवेट दवन घेता म्हणून त्या मोटिवेशन जावका जाल्यार आमगेले फाटीमागची कोणी आसता चियर लिडर म्हणून कोण आशिल्लो तुमकां मिगल हांव म्हणला म्हणजे मिगल कजिन्स मिगल फॅमिली मेंबर्स रिलेटिव्स पुरो जण म्हाका मस्त सपोर्ट केलो बट थ्रू आउट द जर्नी फ्रॉम एंड टू म्हळ्यार एंड तारे आशिल्लो म्हळ्यार मिगला अम्मने अनुची हांव खुशेर आसतना जो बेजारार आसतना तांकां कळत आशिल्लें हांव कशी मिगल मूड कशी आसा म्हण सो ताचे प्रकार तांणी म्हाका मोटिवेट केलो एनकरेज केलो वय फॅमिली केन्नाय आमगेल्या मागची फाटी रावून वय मोटिवेशन करताची तशी तुमगेल्या जुनियरा तांकां कसान टिप्स दिवचाक तुमी इश्ट पावताची म्हळ्यार तांणी ह्या कोर्स कशी अप्रोच करका खंयची मेंटॅलिटी दोन ह्या कोर्स घेवका आतां कशी म्हळ्यार इन्स्टिट्यूटाल एक वेबसायट आसा तांतू तांणी सिलेबस दिला एक ओरिएंटेशन बॅचेस आसता सो तांतू पळोवन गायडन्स घेवन इवन युट्यूबान तू मस्त फॅकल्टी रिसोर्सीस आसता
सो त्या एक वेळ पळोवन इन्स्टिट्यूट आमगेला ಅದಕ್ಕून कसं एक्सपेक्ट करता अँड ॲज अ सी ए आमगेला जॉब कसं असता कॉन्ट्रिब्युशन कसं असता त्या पुरा पळोवन घेवन तांकां इंट्रस्ट आसा की ना म्हण लेकून मागीर जॉईन जावचें चांग आतां पर्स्यू करतलांक कसं म्हळ्यार हार्डवर्क इज द मेन की टू सक्सेस देर इज नो शॉर्टकट बट देन आमी हार्डवर्क घालतन कसं म्हळ्यार 14 hours 16 hours पुरो वाजू का म्हण म्हणटाची आय डोंट थिंक दॅट इज नेसेसरी बट आमगेल एबिलिटी प्रकार आमगेल कॅपॅसिटी प्रकार एक डेज चड घेतल्यार येवडना बट ते स्ट्रेस घेवन हेल्थ प्रायोरिटी कोर न्हू मागीर पर्स्यू कोर का म्हण मला इंटरेस्ट असल्यार मात्र सीए कोडियाची वतायाक पुरा कोडूनचे वय वय आमकां सीए कोर्स आमगेल डिसिजन असो का कोणी फोर्स करून करूनचे म्हण तेच मागीर आतां सीए मस्त ट्रान्सिशन घेता असं ओल्ड सिलेबस टू न्यू सिलेबस जाल्यार सेल्फ बेस्ड ऑनलायन मॉड्यूल एग्जाम आयला हाजी बागी कसन सांगूक तुमी इश्ट पावता वेदर इट इज बेनिफिशियल फॉर प्रोफेशन सीए प्रोफेशन कशें देख पडटा तुमकां म्हळ्यार आतां एग्जाम पॉयंट ऑफ व्यू तांणी 2 सब्जेक्ट काडला आनी ते सेल्फ बेस्ड मॉड्यूला घालला तांतू कशें म्हळ्यार एक 40 hours लेक्चर असता त्या रेकॉर्डेड क्लासेस त्या पळोवन जे तरी एग्जाम अटेंड करीत एग्जाम इज मल्टिपल चॉयस पॅटर्न एग्जामाचे प्रॅक्टीस क्वेश्चन्स आमकां इन्स्टिट्यूट तांगे वेबसायटान घालून आसता सो त्या कोण पळय आमकां लारी पावता आनी वर्लल पेपर सकत आनी 70-30 अरेंजमेंट केला म्हळ्यार 70 marks डिस्क्रिप्टीव 30 marks MCQ सो ताजे प्रॅक्टीस क्वेश्चन्स आमकां इन्स्टिट्यूटान वेबसायटान घालला ओके सो त्या मस्त हेल्प जाता मागीर सब्जेक्ट वायज म्हणका जाता आनी मस्त डिजिटल ऑडिटींग म्हणल्यार तशें फॉर एग्जाम्पल हांव म्हणका जाल्यार ऑडिटान तो डिजिटल ऑडिटींग म्हूण इन्क्लूड केला सो त्या पुराय मस्त प्रोग्रेसीव एप्रोच म्हूण म्हाका दिसता म्हळ्यार आत्ताच्या AI युगान तो हेल्प जाता ओके मागीर आतां मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज म्हूण आसा IBS म्हूण एक पेपर आसा बूक पळोवन बरयचे हाजी बागी तुमगेलो अभिप्राय कसो ताका सेपरेट अटेंशन जाय म्हूण ना बिकॉज मोस्ट ऑफ द चॅप्टर्सांनी पुरो आमी कवर कोनाशिल्ले तांतू दाखून येवची क्वेश्चन्स बट एज आय सेड इन्स्टिट्यूटान मस्त आमकां प्रॅक्टीस क्वेश्चन्स दिला ऑलरेडी सो त्या प्रॅक्टीस करून आमी एप्रोच करूं एग्जाम्स ओके म्हळ्यार तितली कष्ट म्हणून जायना म्हळ्यार विंगड सब्जेक्ट इन्क्लूड जावन आसता शिकून आसताची ओके मागीर तुमगेला सीए जाल्ले आनी नेक्स्ट फ्युचर प्लान्स कसन पर्सनल आसपुरो नातलो प्रोफेशनली आसपुरो लायक कसन करता म्हूण लेखला तुमी हांव आतां सद्याक एम्प्लॉयमेंट एटलिस्ट फॉर नेक्स्ट 10 to 15 years हांव एम्प्लॉयमेंटान तूं म्हगेल करियर सेट करता म्हूण लेखला ओके मागीर फायनल मेसेज कसन दिवच्याक इश्ट पावताची तुमगेल्या ह्या प्रोग्राम मस्त विक्षकान पळयता आसाची तांकां कसन म्हणूक इश्ट पावता तुमी सीए जर्नी म्हूण न्ही इवन लायफान ते हार्ड वर्क करूं का बट देन ताजे ओटूच आमगेल वयर एक कॉन्फिडन्स आसूं का देवाल द यस आमगेल वयरी म्हूण लेखून आमी एफर्ट्स घालता आसूं का सो दॅट सक्सेस खंडीत मेळटा सो डोंट गिव अप म्हूण हांव म्हणटा थँक्यू कीर्ती तुम्ही कारकाळ आसकोन येवन हांगा टायम आमगेलो स्पेंड करून विक्षका तांकां जुनियर्सा तांकां मेसेज दिल्याक धन्यवाद म्हाका ह्या म्हगेल सीए जर्नीचे एक्सपिरियन्स तुमगेलो शेअर करूंक ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या जाल्यार विश्व कोंकणी केंद्राक हांव धन्यवाद सांगता तशीच सीए सुकन्या कामताकी म्हगेल धन्यवाद ह्या कार्यक्रम पळयलेल्या विश्व कोंकणीच्या प्रीती वीक्षकांक धन्यवाद सांगताची ह्या विश्व कोंकणी चॅनल तुम्ही लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब कडियाची म्हूण सांगून आयची सरणी कार्यक्रम मुक्ताय करता धन्यवाद